लायटीच्या खात्याच्या दक्षिणेतल्या कारभाराचो अतमास घेवंक म्हूण पॉवर मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकार मडगांव गेल्लो। फुडले 3 म्हयने FPPCAक लागून मातसो मायज बिलांचो भार पडटलो म्हूण तेन्नाच ताणें लोकांक शिनाल केल्ले। 92 कोटी सरकारान पॉवर सप्लायराक भरल्यात, ताची वसुली चल्ल्या। We have already paid from government level because tomorrow we should not have to face the problem. त्या खातीर आमी पेड केल्ले आहा ते त्या खातीर लोकांनी एक 3 महिन्या खातीर ते थोडेसो एक ही वाड अशी म्हणना इट्स एडजस्टमेंट हॅज टू पेर। FPPCA म्हळ्यार फ्युअल अँड पॉवर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट। सरकार जेन्ना दुसऱ्या कडल्यान पॉवर विकती घेता तेन्ना सरकार पॉवर सप्लायराक तो कॉस्ट फारीक करता। उपरांत सरकारान स्वता फारीक केल्लो हो FPPCA लोकां कडल्यान बिलांतल्यान चार्जीस लावन वसूल करतात। पॉवर मिनिस्टरान हो भार व्हडलोसो आसचो ना म्हूण सांगून विशय वेळे वयर व्हेलो खरो, मात परिस्थिती तशी ना। लोकांक सद्याक बिलां दोबरात तिबरात येवंक लागल्यात। एक तर खात्याक म्हयन्याच्या म्हयन्यांक बिलां दिवंक जमाना, उपरांत 2-3 म्हयन्यांनी बिलां आयली काय सादारण मनशाचे म्हयन्याच्या बजेटाचे गणित हालता। I have already given a complaint attaching a copy of this bill, but I paid under protest. What else to do? We have got no option. As consumers, we have got minimum option. म्हाका पयलीं बिल येतालें फक्त 716, ते बीन कितले 27 दिसाचे, पण ह्या फाटी तेंच्यांनी 43 डेजाचे म्हाका बिल दिला 3617 रुपया। म्हाजे कडेन की इन्कमूय ना की हें बिल भरपाचें। कितें तुमच्या बरोबर मिस्टेक बीन जालें जाल्यार म्हाजें मातशें पळया आनी बिल करेक्शन करून दियात। हें डबल येयलां म्हाका आतां 43 डेसाचें, तेमी 5000 दिलां म्हाका। हें कितें चलता तें? मातशें उपकार करून जाता जाल्यार आमची बिलां मातशें आमचे पयशे सुबेज तुमचे कडेन पावले जाल्यार आमची हें उणें करचें, आमचे कडेन जायना हे भाशेन बिलां भरपाक। एकदम दिला आमकां 3-3.5 महिन्याचे बिल, आमचे कडेन इतलें भरपाक जायना। म्हाजो घो प्रायवेट कामाक वयता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन, इतले बिल एकदम आमी कशें भरपाक जाय? म्हयन्या बिलां दिवपाची। पयलीं आमकां येताले 250-200 बी तशें, आतां एकदम दिले न्हू, आतां 1100 आनी कितले तरी येयला। सेकंड थिंग तेंच्यान सांगलें म्हाका FPPCA हें वाडलां म्हणून सांगलां। हें सगल्यांक एक्सप्लेन करपाक जाय। FPPCA हें वाडलां आनी टॅक्स तें कॅल्क्युलेशन केल्यार टॅक्स 3.10 युनिट 3.10 3.60 सांगता युनिट, आनी हे इतले बिल तेंचे कडेन आमचो पयलींचो डेटा ना। हांव मागता तेंचे कडेन पयलींचो डेटा तेंच्यांनी फावंड आउट करचो आनी आमकां सारकें बिल हें दिवचें तेंच्यांनी। आमकां एक बिल येयलां, गेले ते हेपी येयल्ले आमकां 563 रुपया, आनी तेजे PPCA 47 आहा, आनी हे हेपी गेलां बिल येयलां 1028, आनी तेजेर आतां PPCA आहा 231 रुपया 5 पैसे। हें आमकां चड जालें आमकां तुवें विचारपाक गेलें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विचारपाक गेलें, बाबा हें बिल आमकां कितें? दोनूय बिल दाखयलें, पयलींचें दाखयलें आनी हेंय दाखयलां। बाबा हें बिल आमकां कितें आयलां? ते म्हणटा हेका PPCA वाडलां म्हूण। हें कितको वाडलां तें आमकां दाखयाय म्हूण। ते म्हणटा हें सगल्याक वाडलां म्हणटा म्हूण। बरें आतां गरीब लोक आहा ते कितको भरपाचें? आमकां इतलें भरपा जायना हें बिल। केन्ना इतली वाडलेलें? केन्ना इतली वाडोना आमकां। हें पयले पाटी वाडलां। म्हयन्यानी बिल येतालें 200-250 रुपया बिल येतालें पयलीं म्हयन्याक, आनी आतां हे पळय बिल येयलें तें म्हाका 900 रुपया बिल येयलां। आतां हेजेर आमी कितें करपा म्हणून कांय समजना। BJP सरकार कितें येतलो, कित्याक कमी करतलो म्हणटाले, कमी करपाचें येत कमी आमकां ना जाल्यार एक आमी गांव सोडून वचपाचें आनी खंय रस्त्यार वचून भीक मागपाची। ह्या फावटीचें बिल आयलां पळय ते 2 पट्यांनी मायज आयलां। गेल्या म्हयन्याक आयिल्ले ते दर 500 रुपया सुमार वा 600 रुपया म्हणसर येताले, पूण आतां कितें जालां 2 पट्यांनी मायज म्हळ्यार 2000 सुमार बिल आयलां। आनी हेजे FPPCA आसा पळय ते वाडलां। गेल्या म्हयन्याक आमकां 46 रुपीज FPPCA आयिल्ले, पूण ह्या फावटी कितें काय म्हटल्यार 500 सुमार FPPCA वाडला। म्हटल्यार एनर्जी चार्जीस आमी जे कंज्यूम करता ते सेपरेट आनी FPPCA सेपरेट, म्हणल्यार आमी करचें कितें? आनी जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान की हे कशें कॅल्क्युलेट करतात काय म्हणून, तांकांच खबर ना हे कॅल्क्युलेशन्स कशें करतात ते। आनी सेकंडली म्हटल्यार म्हाका हे कॅल्क्युलेट करून दाखय म्हळ्यार ताणें सांगलें ना, टाटाचो प्रोसिजर खूब डिफिकल्ट आसा आनी आमकां हें कळना कॅल्क्युलेट कशें करचें। एक जो मनीस भरपा पावता तो भरपा पावता, पूण गरिबांनी मेन म्हटल्यार कितें करचें? कंज्युमर एक्टिविस्ट गोवा कॅन म्हणटा खात्यान कारभार सुदारपाक जाय, खात्याचो कंज्युमर फ्रेंडली अप्रोच जाय। आता प्रश्न कितें आसा, तेंच्यांनी लोकांक मातशें तालुका वायज तेंच्यांनी एक जागृती करून गिरायकाक मातशें नॉलेज दिवपाक जाय की बाबा अशें जावपाचें आसा म्हणून। कित्याक चड करून जे बायलो आसा, सिनियर सिटीजन आसा, तांकां एक सडनली जेन्ना बिल वाडटा तांकांय प्रॉब्लेम जाता।
2-3 म्हयन्याचे बिल कंबायन येत जालें न्हू तो चार्ज मातसो सामको वाडटलो. कितें आसा मंथली बिलिंग आसा न्हू त्यातलो तितलो इफेक्ट गिरायकाक दिसतना. फॉल्टी बिल्स जे आसा तेय तो विशय आसात आनी ताका लागून खूब कडेन तेंच्यांनी जेईक बी आनी ई तांकां मेळोन हो विशय सगळे मिडियान हायलायट केल्लो आसा, तुमी हायलायट केल्लो आसा. पूण म्हाका तरी दिसता अजून डिपार्टमेंटान कितले ऑर्डर JERCन पास केल्लेले आसा तांकां की तुमी कन्झ्युमर फ्रेंडली अप्रोच घेवपाक जाय. म्हणजे गिरायकाक इन्वॉल्व करून गिरायकाक कितें कितें जावपाचें आहा, कितें डिफिकल्टी आहा डिपार्टमेंटान लोकां कडेन पावपाक जाय. म्हाका दिसता हें चुकता तेंचें. सो ह्या नदरेन म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक फेलियर कसो जाला आनी बरोचसो टेन्शन जाला. इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाच्या सुनावणे वेळारूय एक्टिविस्टांनी एक गजालीक हरकत घेतिल्ली. वेगळो वसूल केल्लो इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलपमेंट फंड आसतना सरकार इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशनाचे मेंटेनन्साचो खर्च मॅनेज करपाक येणावळ जाय म्हूण सांगून लायटीचे टॅरिफ वाडोवन घेवंक एक तकली काडटा. मात इतलेंय करून लोकांचे नशिबांक लायटीचो आपालिपा. पेटनाशिल्ल्यो स्ट्रीट लायटी, मोडके खांबे, तुटक्यो वायरी आनी गलगला गायिल्ले ट्रान्सफॉर्मर. नव्या कनेक्शनाक म्हयन्यांचे म्हयने काडटात तें वेगळेंच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.